आज आमच्या वांगडा आमचो नॅशनल सरपंच रेडी आसा आणि गीताली नाईक डेप्टी सरपंच तिजो वाड्यान आमी काम करतात म्हणजे MLA LED स्कीम आणि हे कामाचे नाव रिपेअर ऑफ एक्झिस्टिंग गटर RCC slab from Augustine House to Mark Rego House in Ward number 6 National in Aldona constituency. This कामाचे value approximately is about 24 lakhs and 92,000, almost 25 lakhs, which is taken up under MLA LED scheme. म्हाका फ्रेडीन सांगलोले पहिले की प्रॉब्लेम जाता आमी कितले प्रपोजल घायल्ले ऑन द MLA LED scheme. पयले वर्सा घायलो ते सामके सगळे रिटर्न आयले सांगपाक हे घेवपाक जायना तें घेवपाक जायना आणि आमगे फकत थोडे नो घेयल्ले मागीर फुडें मागीर दुसरे घेयले ते आमी कन्वर्ट केले काय सांगता कन्वर्ट केले एज रेग्युलर प्रपोजल्स नॉट अंडर MLA LED स्कीम. बट हांव एक सरकाराक सांगू सोदता की रस्ते फोडले तेन्ना तुम्ही कोबोल रस्ते रिस्टोर करता पूण आयज कितें जाता आमी पळयलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्ते फोडटा आणि मागीर उपरांत PWD येता रिस्टोर करपाक. कायदे प्रमाणे कोण फोडटा तो तेणे बंद करपाक जाय आणि एक टाइम टेबल आसपाक जाय. एक दिसा स्टार्ट करतलो आणि त्या दिसा बंद करतलो. पण एश कोन दोन डिपार्टमेंटा दिल्यार उपरांत PWD येता तेन्ना पयले सर्वे करतले, मेजरमेंट घेतले, एस्टिमेट घेतले, मागीर प्रपोजल घातले आणि ते जात म्हणल्यार आनी 2 वर्सां घेतले. हे सायडीन लोक पडले, एक्सिडेंट जातले आनी संस्कृत नाशना आमचे. देखून हांवें सरकाराक सांगलां, कितले फावटी सांगलां, CMाक सांगलां, चीफ इंजिनियर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर सांगलां, आमगे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर सांगलां, ईक सांगलां. तुमी करनात जाल्यार लोकांगे 5 लाख काबार जालो. आणि तेच पासत हांव तुका सांगता by the next week notice hoita sarkarak to require the roads which have been dug by underground cabling and also restore the washed out roads. It is the duty of the government to restore it promptly. There are many judgments. Supreme Court also, Amcha High Court also, Karnataka High Court, Allahabad High Court and many other High Courts. But I will focus on Supreme Court and our Bombay High Court which says it's mandatory. आणि 3-4 लोक मुझ फुडे आयले ते तांकां सांगला कॉम्पन्सेशन मार्क फ्रॉम द इंजिनियर, कॉम्पन्सेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर एंड कॉम्पन्सेशन फ्रॉम द गव्हर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल एक्शन अगेन्स्ट देम. बिकॉज लोकांक मार बसलो तो थोडे कोणागे दांत पासून भायर पडले जाणा पालयांचो आणि कोणागे आमगे कारणा तेगे पांय इंजरी जाला आणि कोण पोंबुरपाचो हातीक इंजरी जाला. सगळे फोटो सगळे प्रूफ आसा आमकडे. कितकोन लोकांक सोसूं जाता गात तेन्ना माती व्हडलो हांपेश घालतात थिंगार. 2 व्हिलराचे कितें जातले सगळे मोटर ना सगळ्यांकडे. सो दिस आय एम गिविंग नोटीस that we will be going to court over this. And this is not just for Aldona constituency, this will be for whole Goa. That you have to make sure that you have proper digging, you have a timetable, you have a notice which will be put up, commencement date and ending date, and make sure that you comply with it and restoration promptly. So आजचे आम्ही अंकुश आहा हें काम करून मेळ्ळें म्हण कित्याक लोकांची सदां डिमांड आशिल्ली आनी हो इम्पॉर्टंट जंक्शन हिंगा. आनी फ्रेडीन म्हाका सांगलेलें की लोक थोडे पडटा पासून भितर. सो आय एम हॅपी दॅट आमची प्रपोजल पास जाली आनी टेंडर घेयलो आनी आयज इनॉग्रेशन केलें. द वर्क पीरियड इज 90 days फॉर कंप्लिशन एंड आय होप दॅट दिस वर्क गेट्स कंप्लीट इमिजिएटली टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ एनीथिंग. इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आनी तुमगे कितें जालें तुमी म्हाका सांगात. We will call a meeting with the engineers and I will assure you whatever is to be done, we will do to the best because there is nothing of personal interest I have. You also have no personal interest. So I am happy that you all are taking issues forward. I mean, always we will be with you. So I thank you and I thank everybody who's here for having come and to be standing with us. Thank you very much.